मुळगांवां शिवोलकार वाड्यार एका ऑटो गॅरेजीक आयतारा दनपारां उजो लागलो। तातूंत 20 गाडयो आनी शेकड्यांनी टायरांचो लासून गोबर जालो। 25 लाखांचें लुकसाण जालां म्हणपाचो दावो गॅरेजाचो धनी करता। गॅरेजीचो धनी महेशाक हाचो बरोच धक्को बसला। सुमार 5 लाखांच्यो गाडयो वाटावंक थंयच्या लोकांक येस आयलें। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागलो। 10 लाख खर्च आसतलो तो। कितें तें सगळे सामान टायर बी नवे असले। 20 गाडी आसा। 20-25 लाख आसतलो। कितें नेमको कितें शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट तेन्ना हांगा कोण आसले? भाव आसलो सर, मेन हेड मेन। तेका कितें लागलां? तेका लागून मातशें मानसीक हे करून घेतला घेवन। कितल्यांक कॉल आयलो? 12 कॉलाक आमी सर्वण कॉलाक गेल्ले। ते कॉलाकसून येता आसतना भायल्या भायर ताबडतोब आमी हांगासर येयले। तो पर्यंत उज्यान पेट घेतलो आमी तितल्यान कवर केले। तितल्या म्हापशाची गाडी येयली। खूब सगळे सायडीच्यो ज्यो गाडयो आसल्यो भायर त्यो काडपाक आमकां यश येयलें। तेतून 4-5 लाखाच्यो गाडयो हे आसले ते गाडयो ज्यो आसल्यो त्यो वाचोवपाक आमकां यश येयलें। तितलो तेका तो हे जालो तरी भितर जें सामान आसलें तेचे जे टायर आसले ते सगळे जळोन खाक जाले। आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव।